तळीवाडो म्हापशा 50 वर्सां आदल्या इमारतीचो कॉन्क्रिटाचो स्लॅब कोसळून 2 जाण जखमी जाल्यात, जाल्यार 2 कारंचे आनी 3 दुचाकींचे मोठे लुकसाण जाले। ह्या घडणुकेची म्हायती थळाव्यांनी उजो पालोवपी दळाक दिल्या उपरांत उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार वचून कोसळिल्ल्या स्लॅबाचे कुडके कुशीक काडले। खूब वर्सां आदली इमारत आशिल्ल्या कारणान ती अत्यंत धोकादायक स्थितीन आसा, देखून लोकांनी इमारतीच्या सकयल गाडयो पार्क करच्यो न्हय म्हूण उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यान सांगले। आता सकाळी 12 जावन 18 मिनटांनी कॉल आयले, तुरंत आमची गाडी टर्न आउट केली आमी। ड्रायव्हर ऑपरेटर श्री कांबळे बरे बेगीन फास्ट जाता तितले तो घेवन येयलो गाडी। वाडेर आमकां ऑब्स्ट्रक्शन मातशें मेळ्ळें, तरी पण लोकांनी आमकां बरी हेल्प केली गाडये सायडीक काडपाक। येयले आमी भितर येवन पळयता जाल्यार हांगा 2 गाडये हांगा भितर फसलेले। स्लॅब जो पडलेलो वयल्यान 2 गाडये आसले आनी 2 स्कुटरी आसले, सायडीच्यान ते डॅमेज जाला। आमी वयर वचून पळयलें जाल्यार ते कट करपाक मेळटा काय ना ते पळयलें आनी वयर वचून गेले। आमचे स्पेशल इक्विपमेंट आसा आमचे हायड्रोलीक, ते हायड्रोलीक घेवन आमी वयर गेले। वयर वयता जाल्यार ते बी आमकां वयर रावपाक डेंजर आशिल्ले। तुमी पळयतात आमची बिल्डींग सारकी हें जाल्या, डिस्ट्रॉय जाल्ली आहा। सो वयर वचून आमच्या फायर फायटर जे आसा तेणी आपले रिस्क घेवन वयर वचून ते मारां आसा ते चिकल्ले आसा ते कट केले, हायड्रोलीक कटर यूज करून ते कट केल्या उपरांत ते आमी सकयल व्हरून ते क्लियर केला। आता एक स्लॅब उरला कट करपाचो, सो थंय वयर रावत जर न्हय आमी जाल्यार ते आमी पडपाची शक्यता आसल्या कारणान हांवें म्युनिसिपालिटीच्या मेंबराक कावन्सिलर जो आसा कानोळकर ताका रिक्वेस्ट केला आनी PSI रिक्वेस्ट केला की आमकां एक ते JCB अरेंज कर, त्या JCBच्या बकेटान रावन हांव ते कट करूंक शकता। हांव आतां वेट करता JCB। सध्या बिल्डिंगेची परिस्थिती कशी तरेन आसा सर? हांवें आतां दिसता जाल्यार ती बिल्डींग खूब जुनी आसा, तिचे स्लॅब्स बी सिमेंटाचे स्लॅब जे आहा ते पडलेले आहा वयल्यान। सो आनी एक तिजो भाग जो आहा तो सारको व्हेरी डेंजरस आसा। सो म्हाजी रिक्वेस्ट आहा लोकांक जे कोण कामाक येता जावं कोण बिजनस करता तेंच्यांनी हे सायडीच्यान आपले गाडये जावं हे सायडीच्यान वचून रावचे न्हू। मजगती ही इमारत धोकादायक स्थितीन आसा म्हूण 2018 पालिकेक पत्र बरयिल्ले, पूण अजून मेरेन म्हापशा पालिकेन ताचेर कांयच कारवाय करूंक ना म्हूण इमारतीचो धनी पुरुषोत्तम कोसकार सांगता। 2018 आमी म्युनिसिपालिटी बरोवन दिल्लेले की बिल्डींग डेंजर आहा तेन्ना ते भाडे करून नोटीस काडचे आनी भायर काडचे। म्युनिसिपालिटीन कितें एक्शन घेवंक ना। ही जाल्यार तुमकां एक कॉपी आहा तुमकां जाल्यार तुमी सर्क्युलेट करूंक शकता। 2018 पासून आमी कंटिन्यूस फॉलोअप करता, बिल्डींग डेंजर आहा, कोणाकूच पडलेले नासले आनी भाडे करून सोडूंक तयार ना आनी कांय ना, सगळे प्रॉब्लम आसा। तेजेर परत फॉलोअप घेतले तुमी वचून? फॉलोअप करताले आमी, उरताले म्हणजे बाबा कितें हेजे बाबा कितें नोटीस काडी ना कितें आन्सर येतालो? वांगडाच म्हापशाच्यो अश्यो खूब 10 बिल्डींग आहा तांकां बरोबर काडटले आमी अशें सांगलेलें आमकां तेन्ना लेटर आहा तेंचे। आतां एका 2018 पासून लागले फाटी। आतां एका 2018 पासून हे बिल्डींग डेंजर आसा। तुम्ही लास्ट लेटर केन्ना केल्लें? ना लास्ट लेटर करून 2018 पासून फक्त तांकां वयताले विचारल्यार बाबा कितें करूं आनी करूं परत करूं का आमी आमचे शॉप आमचें एक शॉप आसलें आमी ते 2021 पासून बंद केलें कित्याक ते बिल्डींग म्हणलें केन्नाय पडोंक शकता म्हणून आमी बंद करून आमी दुसऱ्या शॉपार शिफ्ट जाले। सो आतां तुमी ब्लेम कोणाक करता हितून? कोणाक करतले? कोणाक काय ना। किती वर्सां बिल्डींग काय ना म्हणल्यार एक 50-55 वर्सां। 50-55 वर्सां। गोमंतक टीव्ही खातीर म्हापशेच्यान स्नेहा असोटीकार।